इक्विपमेंट आसा पळय आमी लिस्ट दिल्ली आसा गव्हर्मेंटाक की आमकां जितले इक्विपमेंट लागतले रेजिडेंशियल कॅम्पाक आमी एक्सपेक्ट करतात की गव्हर्मेंट आमकां रेजिडेंशियल कॅम्पाक सगळे इक्विपमेंट प्रोवायड करतले म्हणून. जेन्नाच्यान गोवान कॉन्टॅक्ट रग्बी स्टार्ट जाला पळय तेन्नाच्यान आमी नॅशनल्स करतात आनी तेन्नाच्यान आमी रग्बी स्टार्ट केला. जातली 5-7 वर्सां जातली रग्बी आसा. तेज्या पयलीं टच रग्बी खेळटाले. आतां आमी कॉन्टॅक्टा कडेन येयला. सद्या गोवान खंयसरूच रग्बीचो ग्रावंड ना. आमी प्रॅक्टीस करता पळय तो फुटबॉल ग्रावंड आनी रग्बीचो बीन सेम ग्रावंड आसा. बट थोडो डिफरन्स कितें आसता, जो गोल पोस्ट आसता पळय ताका 2 पोल्स आसतात आनी जे सायडीचो पोल आसता पळय ताका कुशनींग आसता. जेन्ना प्लेयर फास्ट धांवन वयता हिट जावपाक जायना म्हणून एका कुशनींग करता. आमचे इतलेच एक्सपेक्टेशन हा गव्हर्मेंटा कडल्यान की खंयच्या ना खंयच्या ग्रावंडाक तरी एक रग्बीचो ग्रावंड असो करपाक जाय जेतून आमी गोवान एक टोर्नामेंट करूं शकतात. कित्याक खंयसरूच टोर्नामेंट करपाक गोवा कडेन ग्रावंड ना. जर तो ग्रावंड मेळ्ळो जाल्यार आमी दुसरे स्टेट्सांक हांगा आपोवन सुद्दां एक स्टेट लेवल नॅशनल लेवल टोर्नामेंट करूं शकतात. सद्या ते म्हणटा गोंयाक रग्बी खातीर जाय तसो एकूय ग्रावंड ना म्हणटा ते. जर ग्रावंड गोंयाक मेळत जाल्यार ते म्हणटा ह्यान फुडें ज्यो नॅशनल्स रग्बी जे कॉम्पिटिशन्स आसता, ज्यो रग्बी टोर्नामेंट्स आसता ते म्हणटा गोंयान सुद्दां करपाक मेळटले आनी जो तांचो गेम आसा तो अशा तरेन ते म्हणटा इम्प्रूव जावपाक शकता. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी.